नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमुगाचे उपकार। हांव दीप्ती काकोडकर। सकाळच्या खबरो बुलेटिनाक सुरुवात करतात। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। आयटी प्रकल्प स्थलांतरीत केल्या उपरांत आता सत्तरी मेळावलेची जमीन परत घेवपा खातीर सरकारान पावलां उबारपाक केल्या सुरवात। ही जमीन परत घेवपाचो सरकारान घेतला निर्णय। आयजकाल कांय जाणांनी घरात कोंकणी उलोवप केला बंद। मूळ गोंयकारांची वळख फक्त भास आनी संस्कृतायेंतल्यान उरपाक शकता तिगून सांगता मुख्यमंत्री सावंत। पोरणे गोंयांतले 14 दायजस्थळां विशींचे बायलॉज मांडटले संसदेत। केंद्रान दिल्या उच्च न्यायालयाक म्हायती। संरक्षीत स्मारकां खातीर बायलॉज आसात निमण्या पावण्यार मेळ्ळ्या म्हायती। गोंयांत खासगी विद्यापीठां स्थापन जाल्ल्यान गोंयकार विद्यार्थी दितले राज्यातूच उच्च शिक्षण घेवपाक प्राधान्य म्हणटा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत। राज्यात पावसान धरला नेट। हवामान खात्यान येता ते 25 जूनाक राज्यात ऑरेंज अलर्ट केला जारी। आणि पक्षाच्या विस्ताराची येवजण सध्या केल्या स्थगीत। आम्ही काँग्रेसीक करपाक सोदिनात डिस्टर्ब। तांच्या खंयच्याच मतदारसंघात आम्ही करिनात प्रवेश सांगता आमदार विजय सरदेसाय। आता खबरो विस्तारान। लोकांनी आपली भास जाणून घेवपाक जाय आनी ती शिकपाक जाय। कांय जाणांनी घरांत कोंकणी उलोवप बंद केला। मूळ गोंयकारांची वळख फक्त भास आनी संस्कृतायेंतल्यान तिगून उरपाक शकता अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत सांगता। शणै गोंयबाब हांच्या 149व्या जयंती उत्सवा निमतान आयोजीत केल्ले कार्यावळीत मुख्यमंत्री उलयताले। राज्यात कांय जाणांनी घरात कोंकणी उलोवप बंद केला। लोकांनी आपली भास जाणून घेवन ती शिकपाक जाय अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत सांगता। आपूण कोणाकूच दोश दिना, पूण फाटल्या 60 वर्सांचो इतिहास पळयल्यार गोंयांत जायत्यो नोकऱ्यो गोंयकारांक मेळ्ळ्यो नात। देखून गोंयकारांचेर अन्याय जालो। हाकाच लागून आता सरकारान कर्मचारी निवड आयोगाचे भरती प्रक्रियेत कोंकणी सक्तीची केल्या अशें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें। भास उरली जाल्यार मनीस उरतलो आनी मनीस उरली जाल्यार संस्कृताय उरतली, ना जाल्यार ती संस्कृताय बी नश्ट जातली। म्हणून भास उरप ही काळाची गरज आसा। म्हज्या स्टाफ सिलेक्शनान जर कोंकणी सक्ती नासली, फाटल्या 60 वर्सांचो इतिहास काडून पळयात, म्हणजे कितले लोक, हांव कोणाक दोश दिना, कितले लोक हे अदर स्टेटींतले भरती जाले ते तुमकां कळटले। ते कशे भरती जाले ते तुका वचना। मागीर तो गोंयकारांचेर, म्हज्या मूळ गोंयकारांचेर अन्याय न्हय तर मागीर मूळ गोंयकार जो हांगासर जेचे पूर्वज स्वतंत्र लढ्यात जेंच्यांनी भाग घेतलो तांचेर तो अन्याय नाशिल्लो। गोंयची अस्मिताय दवरपा खातीर ज्यांच्यांनी, म्हणजे आमी म्हणटा की ओपिनियन पोल जालो, आपले भास दवरपा खातीर, राज्य घडोवपा खातीर तांच्यांनी केल्ले डेडिकेशन्स, हाज्या खातीर तेंचेर अन्याय जावचो ना। तर म्हणून तर म्हणजे बरेच जाण म्हणटात की हय, जर कोणाक कोंकणी शिकपाचीच ना, फाल्यां सकाळी ताका फॉरेन कंट्रीनूच वचूंक जाय, ताका फॉरेन लँग्वेज, नो डावट म्हज्या लँग्वेज शिकण्याच्या बद्दल केन्नाच दुमत ना। माझे तर म्हणणे आसा की भुरग्यांनी चडांत चड लँग्वेजी शिकच्यो, पण मुळावी आपली भास शिकप हे गरजेचें आसा। आनी थंय जर ती सक्ती जावं नासली जाल्यार जे आयज काल कोंकणी घरांत उलयतात तेय बंद जाल्या। निदान केन्ना तरी आपल्याक मातसो गव्हर्मेंट जॉबान वचूंक जाय, म्हणून ती शिकना जाल्यार उलयतात तरी। हांवें म्हटलें की थोड्यांच्या घरांनी आजकाल कोंकणी उलोवपाची बंद जाल्ली आसा। म्हणजे कोंकणी म्हणजे वाचपाची तर सोडून दियात, बरोवपाचीय सोडून दियात, उलोवपाचीय बंद जाल्ली आसा। आमी मूळ गोंयकार म्हणून तर आमची वळख दवरतले आसत जाल्यार आमी म्हणटा आमच्या भाशेंतल्यानूच ती उरूं शकता, आमच्या संस्कृतायेंतल्यानूच उरूं शकता। शिक्षकांनी फकत गुण मेळोवपा खातीर कोंकणी शिकोवची न्हय, तर विद्यार्थ्यां मदीं ह्या विशयाची आवड निर्माण जावपाक जाय। अशा तरेन हो विशय शिकोवपाक जाय अशें मुख्यमंत्री सांगता। आयकात। कोंकणी सब्जेक्ट शिकपाक जाय म्हणून शिकूं नाकात, शिकपाक जाय टिचरीनय बी, तो फक्त मार्क पडूंक जाय म्हणून शिकूं नाकात। तो सब्जेक्ट किंवा तो विषय हो तांकां आवडचो, ताज्या बद्दल त्यांची म्हणजे आमी म्हणटा क्युरियोसिटी वाडची। हे म्हणून जर आमी तुमी शिकयलो, तुमी कसो शिकयता हाजेर डिपेंड आसा।
म्हणजे आजूय बी खूबशे टीचर त्यांच्या लक्षात कित्याक उरतात तर त्याची शिकोवपाची स्टायल आणि त्यांच्या मध्ये क्रिएट करपाची क्युरियोसिटी ह्यो दोन गजाली जर आमी सारक्यो ताका खूब बऱ्या पद्दतीन आणि थोडेशे ताका आमी म्हणटा की आउट ऑफ द बॉक्स गिन्यान दिवपाचो जर प्रयत्न केलो जाल्यार नक्कीच स्टुडंट्सूय तुमकां याद दवरतले. कोंकणीचें गिन्यान जर खूब बऱ्या पद्दतीन घेवपाक शकले कारण कोंकणी आज 8व्या वळेरींत गेल्या, कोंकणी आयज गुगलात पावल्या, कोंकणी आयज जगाच्या फाटीचेर आसा. आमी जर ते खूब बऱ्या पद्दतीन जर आमी शिकले आणि कोंकणीतलें ज्ञान एकदा जर तुमचे क्लियर जाले जाल्यार तुमी खूब फुडें वेगवेगळ्यो भाशा आहेत त्यो खूब बऱ्या पद्दतीन शिकपाक शकतले. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. पोरणे गोंयांतली 14 राजस्थळां संरक्षीत करपा खातीर बाय लॉ संसदेत मांडटले अशी माहिती केंद्रान उच्च न्यायालयाक दिल्या. संरक्षीत स्मारकां खातीर बाय लॉज निमाण्या पावण्यार आसात. ह्या मसुद्याक नॅशनल मॉन्युमेंट्स ऑथॉरिटीन मान्यताय दिल्या अशी माहिती केंद्र सरकारान उच्च न्यायालयाक दिल्या. ह्या क्षेत्रात आतां मेरेन दिल्ल्या सगळ्या परवानग्यांची वळेरी 6 जुलय मेरेन सादर करपाचे निर्देश न्यायालयान चीफ टावन प्लॅनराक दिल्यात. ह्या प्रकरणाची फुडली सुनावणी 7 जुलयाक जातली अशी माहिती मेळ्ळ्या. गोंया उच्च शिक्षण घेवपी विद्यार्थ्यांक चड करून घरची याद, अर्थीक अडचणी, पारंपारीक गोंयच्या जेवणाची ओढ आसता. देखून आतां गोंयांत खाजगी विद्यापीठां स्थापन जाल्ल्यान जायते विद्यार्थी गोंयांतूच उच्च शिक्षण घेवपाक प्राधान्य दितले अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी नदरेक हाडले. ते पारोल युनिव्हर्सिटीच्या ग्रँड ओरिएंटेशन कार्यावळीत उलयताले. म्हाका दिसता जर पारूल युनिव्हर्सिटी सुरू जावंक नाशिल्ली जाल्यार तुमच्या पैकी जेंच्यांनी आज पारूल युनिव्हर्सिटीत एडमिशन घेतलां ताच्या पैकी अर्दे सुद्दां भुरगे हे गोंय सोडून भायर वचपाक सहसा तयार जायना. हय काय ना? गोंयांत युनिव्हर्सिटी आयली म्हणून मना पासून एडमिशन घेवपाक, गोंयांत रावपाक सगळ्या जाणांक आवडटा काय ना? आवडटा जाल्यार देठा ताळयो मारा मरे. ज्या वेळार प्रायवेट युनिव्हर्सिटी सुरू करपाचो विशय आयलो बरेचशे फावटी बऱ्याच जाणांनी विरोधूय केलो. वाय प्रायवेट युनिव्हर्सिटी वेन देर इज गोवा युनिव्हर्सिटी इज देर, होय विशय आशिल्लो. आनी गोवा युनिव्हर्सिटीच्या अंडर आमच्या कडेन इतक्यो सगळ्यो कॉलेजीस आसा, मागीर प्रायवेट युनिव्हर्सिटीज कित्याक जायी हाजेर डिस्कशन्स जाले. प्रायवेट युनिव्हर्सिटी बिल हांवें असेंब्लींतल्यान पास केलें तेन्नाय बी बऱ्याच जाणांनी ताका विरोध केलो. आणि ते एक्सप्लेनेशन दिता आसतना हांवें ऑलवेज म्हणजे ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस आय हॅव एक्सप्लेन वाय प्रायवेट युनिव्हर्सिटी इज रिक्वायर्ड. कारण जो पर्यंत एडवान्समेंट, इनोव्हेशन, टेक्निकल रिसर्च हे जर नवीन नवीन स्टडी करिक्युलम्स हे गोंयांत येवपाची गरज आसा. आनी दिस इज ओन्ली पॉसिबल थ्रू द प्रायवेट युनिव्हर्सिटी. अदरवायज गोंयांतलो म्हणजे इन डायरेक्टेड ऑफ द हायर एड्युकेशन which traditional education we takes with a granting aid colleges with the government and affiliated to the Goa university colleges. हे रुटीन एड्युकेशन्स हाज्या व्यतिरिक्त आमी नवीन कितें तरी आमकां शिकपाक जाय आनी बरे कॅम्पसीस गोंयांत तयार जावपाक जाय. राज्यात पावसान नेट धरला. हवामान खात्याने आता ते 25 जूनाक राज्यात ऑरेंज अलर्ट जारी केला. उत्तर आणि दक्षिण गोंयांत व्हडा प्रमाणात पावस पडपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. आम्ही आमच्या पक्षाच्या विस्ताराची येवजण सध्या स्थगित केला. म्हयनो सोंपल्या उपरांत ताचेर विचार करतले. आम्ही काँग्रेसीक डिस्टर्ब करपाक सोदिना. आम्ही तांच्या खंयच्याच मतदारसंघात प्रवेश करिना अशें गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय सांगता. मजगतीं सांगे पालिकेचो नगरसेवक मेशू डिकॉस्टा 27 जूनाक गोवा फॉरवर्ड पक्षात सामील जातलो अशें विजय सरदेसाय सांगता. आयकात. आम्ही जे आमचो एक्सपान्शन प्लॅन आसा
तो सगळो आमी असो ठप्प दवरलो जे आमचे उमेदवार जावपाचे आहा हे आमी सगळे हो म्हयनो सोंपून जातकच आमी विचार करता. त्या दिसा फादर आल्बानान कितें सांगलें, ताणें सांगलें की पासियन्स घेयात, उगीच ताकतिकेन कितें करू नाका. आमी काँग्रेसीक डिस्टर्ब करून सोदना. आमी काँग्रेसीचे खंयच्याच कॉन्स्टिट्युएन्सीन वचून खोदळ करपाचो आमचे मनान ना. ते करूंक लागले आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन. ते कितें म्हणटात की 40 मतदारसंघात आमी स्ट्रॉंग जातात. सो ह्या बोवाळान ते आमकां डिस्टर्ब करतात, पूण आमी तांकां डिस्टर्ब करचे ना. आमी म्हयनो सोंपोवनसर रावल्या. म्हयनो सोंपतकर आमी एक कंप्लीट आढावे घेतले, म्हळ्यार एनालायज करतले आमी कशें फुडें वचप ते, आनी तेन्ना आमी तुका डिक्लेअर करता कोण जॉईन जातलो, केन्ना जातलो आनी खंय जातलो. आल्तीन मुख्यमंत्र्यांच्या बंगल्यालागसार अचकीत व्हड झाड पडून आदले उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकारांच्या इलेक्ट्रीक गाडी सयत उबे आशिल्ल्या 2 गाडयांचे बरेच लुकसाण जालें. सुदैवान हे घडणुकेत कोणाकूच दुखापत जावंक ना. पळयात. गाडीचं झाड पडला तुम्ही सीएमाक मेळपा येयल्ले गाडी आम्ही मेळपा येयल्ले सीएमाक आमचे डेलिगेशन गाडी आमचे भावाची गाडी म्हणजे 70 तालुक्याच्या अध्यक्षाची गाडी ही झाड पळोवया जालें. ते कोणाक कितें म्हणटाले त्याचे किलोमीटर म्हणटाले ते कोणाच्या हाती आसले. कोण आसलो गाडीन कोण गाडी पडलो ना कोण ना कोण. अल्पवयीन भुरग्यांक आणि 21 वर्सां सकयल्या तरणाट्यांक ऑफशोर कॅसिनोत प्रवेश मेळटा असो आरोप करून पणजेकार्स अगेन्स्ट कॅसिनोस ही संघटना परतून आक्रमक जाल्या. 2 म्हयने आदीं दाखल केल्ले कागाळीचेर अजून कसलीच कारवाय जावंक ना असो आरोप संघटनेन केला. ह्या संदर्भात बेगोबेग कारवाय जाली ना जाल्यार कायदेशीर लढाय सुरू करपाची शिटकावणी संघटनेन दिल्या. पळयात. 25 एप्रिल 2026 पुलिस स्टेशनात एक कंप्लेंट रिक्वेस्ट केला that under 21s as per the Goa Gambling Act are not allowed on board casino vessels. The act, Goa Gambling Act is very clear about this. But we have seen that children are going on board, birthday parties jata, families burgyang घेऊन वयता ते boatir. So we had registered a complaint that minors are not allowed and the police have to take action. After 2 mahine zala, no action has been taken. So today we have come to follow up. PI was not available, so we have inverted a letter. Now, apart from police, आम्ही also gaming commissioner एक complaint दिला and आम्ही children's commissioner complaint केला that they have to take action against this serious issue against minors being taken onto the boats and being induced into gambling. So this is what has happened so far. This is a very serious matter and we will be pursuing it further. Under the Goa Children's Act, inducement of children into gambling is a crime. So they should have registered the complaint. So last time when we followed up with the police, they said they will take it up, take a say from the Department of Director of Prosecution, DOP. But till date, the complaint has not been registered. When we went to the Gaming Commissioner says that as per the Gambling Act, the rules and the structure does not allow him to take action. So, and as Crisel has said, we met the Children's Commission chairperson, the entire committee, and they said that they will be following up with the Gaming Commissioner and the police station. See, there is a legal process. So, if the police does not register the complaint, we will take the next legal step. We are already consulting our lawyers. गोंयांतल्या संरक्षीत स्मारकांच्या लागसार उदरगत कामां आणि बांदकाम परवान्यासंबंधी दाखल केल्ल्या भौशीक हिताच्या दाव्याची मंगळारा मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठात सुनावणी जाली. पुर्विल्ले स्मारक आणि पुरातत्वीय थळा कायद्या खाला केंद्र सरकारान तयार केल्ले उपनियमांच्या मसुद्याक राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरणान मान्यताय दिल्या आणि बेगीनूच संसदेत दवरतले अशी सुनावणी वेळार न्यायालयाक कळयली. संरक्षित वाठारांनी दिल्ल्या परवान्यांचो तपशील सादर करपाचो मुखेल नगर नियोजन कार्यालयाक निर्देश दिला आणि फुडली सुनावणी 7 जुलयाक जातली.
आपाचे गोंय प्रदेशाध्यक्ष वाल्मिकी नायक हांणी मुख्यमंत्र्यांकडेन वीज बिल माफ करपा विशीं निर्णयाची टायमलायन स्पश्ट करपाची मागणी केल्या. फक्त पोक्की विधानां चलची ना. गिरायकांनी वीज खात्याकडेन संपर्क साधलो तरी तांकां अजून लेगीत सरकारी आदेश येवंक ना. वीज पुरवण खंडीत जावपाची भिरांत आशिल्ल्यान लोक दंड भरून बिलां भरपाक लागल्यात अशें आपाचें म्हणणें. जे हाय बिल्स आयिल्ले आसा तातूंत कंज्युमराचो कांयच फॉल्ट ना. सो डेफिनेटली एज अ वन टायम स्कीम कशी द गव्हर्मेंट कॅन वेव ऑफ ऑल द बिल्स टील जून 15 इन्क्लुडींग जे एरियर्स आसा. दुसरे जे 300 युनिट्स फ्री मागपाचे डिमांड आसा ते आमी करून दाखयल्ले आसा. वी आर नॉट आस्किंग समथींग दॅट हॅज नॉट बीन डन. आनी जुनाच्या 12 तारखेक म्हाका दिसता CMाचो स्टेटमेंट आयिल्लो की आमी ही बिलां आतां परत व्हेरीफाय करतली. ताच्या मागीर चीफ आनी स्मार्ट मिटराचो प्रोजेक्ट जो आसा तो होल्डार दवरतले. ताच्या मागीर चीफ इंजिनियराचो सुद्दां एक स्टेटमेंट आयिल्लो की जे पेनल्टी आसा ते वेव ऑफ करतले आनी ज्या लोकांनी पयली पेनल्टी दिल्या तांकां फुडल्या बिलान एक क्रेडीट म्हणून येतले. आनी तशेंच मिनिस्टर बाब सुदीन ढवळीकरांनी हेंच परत आनी एका बायटान सांगिल्लें की अशें जातलें म्हणून. पूण हे फक्त शब्द आमकां अजून पर्यंत आयकूंक आयिल्ले आसा. परत परत न्यूजान आमकां आयकूंक येता की रिटर्न नोटिफिकेशन आयला पूण आमी बरयल्लें कांयच पळोवंक ना. इनफॅक्ट जेन्ना लोक डिपार्टमेंटान वता आपले बिलां दाखोवपाक आनी अजून पर्यंत वता तांकां डिपार्टमेंट सांगता की आमचे कडेन कांयच अजून बरोवन दिल्लें ना म्हणून. आनी खुबशे जाण फ्रस्ट्रेट जावन किंवा भयान की आमचे डिस्कनेक्ट जातले म्हणून पे करून येतात, इन्क्लुडींग पेनल्टी, इन्क्लुडींग एरोनियस चार्जीस, इन्क्लुडींग इनकरेक्ट रिडींग, कितेंय आसूं तें कारण. पीपल ऑफ गोवा आउट ऑफ फियर, कित्याक पास्ट एक्सपिरियन्स आमी पळयला. 12 दीस जाले CMान स्टेटमेंट केल्यार तरी पूण एका सुद्दां गोंयकाराचें बील अजून चेंज जाल्लें ना. दीस इज द वर्थ ऑफ द CM's वर्ड. म्हणजे CMाच्या उतरांचो हो वालोर आसा की 12 दिसां नंतर सुद्दां डिपार्टमेंट आनी वेगळे वेगळे जे स्टेशन आसा ते सांगता की आमचे कडेन कांयच लेखीत आयिल्लें ना एंड वी कॅनॉट डू एनीथींग, यू हॅव टू पे द बील. सो आमी परत एकदां तुमच्या माध्यमांच्यान CMाक सांगता की आमच्या डेलिगेशनाक टायम दिवचो सो वी कॅन डिस्कस दीज 3 डिमांड्स. अँड सेकंडली जे क्लॅरिटी लोकांक अजून मेळूंक ना, तुमचे फक्त स्टेटमेंट्सूच आयिल्ले आसा, प्लीज इश्यू अ रिटर्न नोटिफिकेशन एंड मेक दॅट नोटिफिकेशन पब्लीक so that people can take that notification and then go to the department. कित्याक डिपार्टमेंटान वतकूच लोकांक परत निराश जावंक जायना. प्री मॉन्सून कामाखाला दिवचलचे न्हंयेक जोडपी व्हाळांतलो गाळ काडपाक जमीन मालकांनी हरकत घेतिल्ल्यान सोमारच्यान JCB मशीन व्हाळांत अडकून पडल्या. हे विशीं संबंदीत मालकांनी पुलीस कागाळ लेगीत केल्या. दर वर्सा गाळ काडटना आमच्या जमनीचेर हावळ येता असो संबंदीत जमीन मालकांचो दावो आसा. मजगतीं गाळ काडपाचें काम अडकून उरिल्ल्यान शांतादुर्गा हायस्कुला जामकार आशिल्ल्या आर्का कडेन वारा वरवीं परिस्थिती निर्माण जावपाची शक्यताय आसा. मजगतीं ह्या प्रकरणात आतां दिवचलच्या उपजिल्लोधिकाऱ्यान लक्ष घाला. दिवचल जी आमची आसा न्ही, पयलीं पासून आमी पळयतात की दिवचल ही आमची खूब लो लायिंग एरिया आसा. म्हणजे चारूय वटेच्यान दोंगर आसा आनी पयलीं पासून पूरग्रस्त स्थिती ही दिवचलेन जाता. आनी खूब वर्सां पयलीं आमी बऱ्यो व्हडल्यो बुट्ट्यो मोठे पूर दिवचलेन आयिल्ले आसात. ऑलमोस्ट दिवचलचे मार्केट भितर बुडले. आमचो छत्रपती शिवाजी महाराज मैदान थंय पर्यंत उदक आयलें. हांगा दिवचलचे आमचे भायलेपेट जी एरिया थंय पर्यंत उदक आयलें. आनी हे उदक जें येतालें तें सकयल्या वटेन म्हणजे गांवकार वाडाची बंदरवाडाची न्हंय आसा थंयच्यान उदक तें वयर सरतालें. पण खूब वर्सां पयलीं थंयसर रिटर्निंग वॉल जाली, प्रोटेक्शन वॉल, आनी मार्केटान उदक येवपाचें बंद जालें. पण आमी गेलीं कांय वर्सां पळयतात की ही जी शांतादुर्गा स्कूल एरिया आसा आनी हे सरावंडींग जी शॉपां जी हांगा आसा, दुकानां आसा, हांगासर पूरग्रस्त स्थिती निर्माण जाता. हाचें कारण अशें की लामगांव सायडीच्यान जो एक नल्ला जो व्हाळ आसा तो व्हांवून येता, तो शांतादुर्गा स्कुला कडल्यान असो नागझरी वयल्यान तो आमच्या बंदरवाड्याच्या न्हंयक वचून मेळटा, जी न्हंय मागीर फुडें सारमांचेक मेळटा. हो जो व्हाळ आसा न्ही, हांगासर सगळें उदक तें भरता आनी तें व्हांवत वता. त्या खातीर WRD डिपार्टमेंट दर वर्सा हो जो व्हाळ आसा न्ही तो क्लिनींग करता. ह्या वर्सा आमी पळयलें की अजून पर्यंत आतां पावस सुरवात जाला, अजून ह्या व्हाळाचें क्लिनींग जावंक ना, अजून हांगा डिसल्टेशन जावंक ना. कारण अशें आसा की ह्या व्हाळाक तेंकून 2 प्रॉपर्टीज आसा. एक गांवटणकर फॅमिलीची, एक कडकडे फॅमिलीची. ही प्रायवेट जमीन आसा आनी खूब वर्सां पयलीं जी गांवटणकर फॅमिलीची जी जमीन आसा न्ही, ती जमीन WRDन एक्वायर केल्ली. थंयसर अशे खातीर व्हाळ क्लिनींग करपा खातीर ती एक्वायर केल्ली. 1600 जागा एक्वायर केल्ली. त्या प्रमाणे 200 मिटर ताका लांबी आसा.
म्हणजे 8 मिटरच्या अरावंड ताका रुंदी आसपाक जाय. पण आज जर आमी पळयलें की इतल्या वर्सां विदाउट एनी हे म्हणजे ती जी फॅमिली आसा गांवठणकर फॅमिली केन्नाच तांच्यानी ऑब्जेक्शन हाडूंक ना. कित्याक डिझास्टर मॅनेजमेंटाचें काम असल्या कारणान तेंच्यांनी सदांच कॉपरेट केलें. पण आयज आमी पळयता की तो व्हाळ खोलोवन तेंची अर्दी जमीन म्हणटा ती त्या व्हाळान गायब जाल्ली आसा. थंयसर जमीनूच ना. आयज हो जागो मध्यभागी आसा दिवचलच्या हार्ट ऑफ द सिटी. आजकालच्या जगान आपली 1 इंच सुद्धा जमीन कोण सोडिना. पण हांगा हांची कितलीशीच मिटर जमीन गायब जाल्ली आसा. आनी त्या कारणान दुसरें कारण अशें की विदाउट देअर कन्सेंट तांकां तांची NOC घेनासतना तांकां सांगिनासतना डिपार्टमेंटान हांगासर मशीन घातले जे क्लिनिंगा खातीर. आनी ते अशा तरेन घातले की रातच्या 2 हाडून ती मशिनरी दवरली आनी नेक्स्ट डे भाटकाराचो कन्सेंट आसता नासतनाय बी तांकां कांयच कल्पना दिनासतना थंयसर मशीन घातले. सो ह्या फावटी त्यो ज्यो फॅमिली आसा त्यो दुखावले आनी तेंच्यांनी त्या मशिनाचें काम आडयलें. तांचो दिवचलेन काम जावपाक तांचो विरोध ना. कित्याक जर फाल्यां जर हे जर क्लिनींग जावंक ना जाल्यार हांगासर पूर येवपाची शक्यता आसा मोठो पावस आसलो जाल्यार. पण ते म्हणटा की गेली कित्येक वर्सां आमची फसवणूक जाली वता. आमचो जागोय गेलो म्हणटा ते. आनी मेन तांचो डिमांड आसा की थंयसर रिटेनिंग वॉल जावची. जर ती रिटेनिंग वॉल जाल्ली जाल्यार तांचो जागो सेक्युअर जातलो आसलो. WRD डिपार्टमेंटाकूय कसलें टेन्शन नासलें फुडें काम करपाक. आनी ही जी जागा ती सामकी बिचोली सेंटराक आसल्या कारणान एक वेळ नगरपालिका जावं किंवा स्थानीक रिप्रेझेंटेटिव्ह तांचे कडेन उलोवन जो आमच्या दिवचलेन पार्किंगाचो मोठो इशू आसा तांचे कडेन उलोवन मे बी जर ते जर अलाव करता जाल्यार ती जागा लिजार घेवन हांगासर कितलोसोच मोठो जो पार्किंगाचो इशू आसा तो सॉल्व जावंक शकता आसलो. हांगासर बऱ्यापैकी ब्युटिफाय करून बऱ्यापैकी इव्हिनिंग स्पॉट सिनियर सिटीजनां खातीर जावंक शकता आसलो. पण खूब वर्सां तांची फसवणूक केली गेली वता. त्या कारणान आज हे काम बंद आसा. तुमी पळयतात की तें मशीन आसा तें मदीं आसा. तेंच्यांनी ऑब्जेक्ट करूंक ना कामाक. तेंच्यांनी मशीन बंद करूंक ना. तेंच्यांनी फक्त इतलेंच सांगलां की आपल्या प्रॉपर्टींतल्यान मशीन ट्रेसपासिंग करपाची गरज ना. आनी कालच्या दिसा WRDचे सगळे ऑफिशियल सुद्दां येवन ते पळोवन गेले. काम आतां बंद आसा. आज डेप्युटी कलेक्टर आमचे दिवचलचे आसा जे शुभम नायक तांच्यांनी अर्जंट मिटींग कॉलअप केली. तांच्या फॅमिलीक आपयले आनी तांचे कडेन बसून तांचे बरें पॉझिटिव्ह डिस्कशन जाल्लें आसा. हांव एप्रिशिएट करता आमचे डेप्युटी कलेक्टर श्री शुभम नायक हांचो जेस्चर जो आसलो तो खरोच पॉझिटिव्ह जेस्चर आसलो. आनी म्हाका दिसता की तात्पुरतो हो इशू रिजॉल्व जावंक शकता बिकॉज ऑफ डेप्युटी कलेक्टर्स एप्रोच. नुये वाठारात प्रस्तावित बांधकाम प्रकल्पाची तपासणी करताना तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. सुमार 400 चौखण मीटर प्लॉटाचेर 3 माळयेची 8 फ्लॅटांची निवासी इमारत बांधपाच्या प्रस्तावाक थळाव्या लोकांनी समाज वावुरप्यांनी खर विरोध केला. या प्रकल्पाक लागून येरादारी, पार्किंग आणि थळावी नागरी सुविधा वाडटल्यो असो भंय थंयच्या रहिवाशांनी उक्तायला. पळयात. You can use this word. You can use this word. You can use. You can interrupt in my business. You can use. मुझे vehicle लेने का. FAR आसा तें आमकां तशेंच म्हणलें की he has taken a 100% FAR with 9 flats in that. आनी आमच्या सरावंडींग 10 प्लॉटान 10 घरां आसात आनी ताच्या एकच प्लॉटान 9 फ्लॅट्स येतात. and which is eventually going for a rent or कोणाक दिवपाचें. but 9 flats on one it's a 400 square meter area. so ताका 100% FAR कशी दिली ती आमी ताका विचारलें नाही. because I heard it there is a PIL on this and new projects with 100% FAR is not approved. And in fact, she also said it could be 120%. So आम्ही अपोज करता कारण आमी उदकाची पयलीच शॉर्टेज आसा. आमी टँकर तेज्या घरान उदक पावना. टँकर आमकां हाडचें पडटलें 1 वर्स पयलीं. उदकाचो प्रॉब्लेम आसा, गार्बेज प्रॉब्लेम आसा, पार्किंग आसा. तो म्हणटा 9 जाणांची पार्किंग आपण थंय करतात. 400 स्क्वेअर मिटराचेर 9 गाडीचें पार्किंग कसो करतलो तो. सो आमी अपोज करतले. काल सरपंच येयली तुमी पळयलें. सरपंच आमकां सांगता की वॅलीड रिजन दिया ते अपोज करपाक. आमी म्हणलें हेच वॅलीड रिजन की वॉटर क्रायसीस आसा हांगा, गार्बेजी क्रायसीस आसा, परत सिवेजाचो प्रॉब्लेम जावंक शकता, पार्किंग प्रॉब्लेम जावंक शकता. तरी पण ती म्हणटाली की तुमी वॅलीड रिजन दिया हांव तो रिजेक्ट करता म्हणून. पण ती काल ती तशी गेली आनी ती परत आज इन्स्पेक्शनाक येयली. आनी इन्स्पेक्शनाक येतना आमी मॅडमीक आपयल्लो आनी मागीर ते उलयता Inspection is incomplete any which way. Okay. आणि त्याने इन्स्पेक्शना प्रमाणे तांकां लोकांक कितें सांगलां तुमकां तर प्रॉब्लम आहा तुम हुंय कोर्टान एप्रोच कराय आपण हुंय परमिशन हुंय दितले हें सांगलें. मागीर कितें सांगत तें कितें सांगलें टू गिव द परमिशन्स. दिस इज रॉंग बिकॉज वी एज द विलेजर्स वी हॅव आर इंडिविज्युअल बंगलोज सरावंडींग. आनी हें हुंय पयलीं तांकां सांगिल्लें हुंय
आमकां 6 फ्लॅट कित काटाय म्हूण मागीर तांकां इंचाल जाल्यार हूंय 9 फ्लॅट्स काटाय म्हूण मागीर स्टील पार्किंग कितें आहा सो ती कितें म्हणटाय आमकां सारकें पयलीं सद्या उदो येना आमकां पयलीं सद्या लायट सारकी ना गार्बेज इश्यू आहा हे सगळे इश्यू आसतना आनी आमकां चड मनशां आहाय हाल कितें जावपा शेकोता भायल्यान ते मायग्रंट आहाय ते अशे भोंवताय थिंगा सो दीस इज ऑल वॉट दे हॅव पुट अप इन द दीस थिंग एप्लिकेशन आनी ते सबमीट केलोले सो ते आतां कितें सांगता just because you all bought her going to oppose the project, I will see that I give him the permissions. You all challenge in the court, So this is absolutely wrong. Elected representatives should be with the people. Therefore, and tell me one thing. If she was right and if she was doing the right thing, why would people need me? Why would even they call me? She was doing her duty, then we don't know. Tell me. Why would people want to call me? Not only here, anywhere else also. Why would people call me when the elected representatives take the responsibility of the people and do according to the people need? Then why would people want activists or social workers or someone? In the matter of fact, लोकांक police take on काय सगळीं जर बरें कोण चलतालीं we don't need police, we don't need other authorities. We don't have to go to the court. We don't need advocates. कित्याक सगळें सारकें बरें कोण चलत म्हण. Get water here. And the roadway width is not sufficient for this be. It officially may be correct, but You given to complaint to Panchayat? yeah, we asked for the plan. ITI we have given yesterday only. We have given ITI yesterday only, and today we have given the complaint regarding this. We don't want this. सिटीच जालो आहा मरे आमगे हिंग पंचायतींक फायल येताय फॉर कन्स्ट्रक्शन लायसन्स पर्पसीस आनी खंयचे पंचायती येताय आनी पंचायती पळय त्यो लायसन्सीस पळय मागो येता हिंगा TCP सोन अप्रूव जावन येता 60% इज दी FAR विच इज अलाउड इन नुवे बट विथ TCP clearances they get up to 100% FAR. Now this is a vicinity which is of survey number 40 bar something ma khaba na to kitna survey sorry 10-2 is the survey number atinga 1999 2000 1 minute no in the year 1999 2000 one Borges family had done subdivision of plots here and in subdivision of plots जायन in gore येले residential houses येले आता पयली तेपा चोयल जाल्यार हिंगा सबडिविजन अलाउड आसले बट आता पळय तूं हिंग उब राव आनी तूं हितींग वयर पळय तो दोंगर आनी हे सबडिविजन म्हणटाय ते आमगे हे पंचायतीन केलो ना इट इज फ्रॉम वेन 1999 to 2000 सो देरफोर देवर सबडिविजन ऑफ प्लॉट्स विच हॅव बीन डन हियर आता जेन्ना हांव हिंग पळय रिपोर्ट करपा येयलें काल करपा येयलें काल शेड्यूल्ड आसली रिपोर्ट आनी जेन्ना हिंग काल शेड्यूल्ड आसली इन्स्पेक्शन हिंगा इन्स्पेक्शन हिंग काल पळय शेड्यूल्ड आसलें ते कालचो एप्लिकंट म्हणटाय तो हिंग येवंक ना IIT प्रकल्पा खातीर सत्तरीच्या मेळावली वाठारांतली 10 लाख चौखण मीटर जमीन IIT गोवाच्या सुवातेन गेल्ली. आता सुमार 5 वर्सांनी हो प्रकल्प दुसरे कडेन स्थलांतरीत करपाच्या निर्णयाक लागून सरकारान ही जमीन परत घेवपाचो निर्णय घेतला. मेळावलीतली प्रस्तावित सुवात रद्द करपाचो निर्णय सरकारान ह्यान पयलीं घेतिल्लो मात ही जमीन अजूनय IIT गोवाच्या ताब्यात आशिल्ल्याचे सरकाराच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्या कडल्यान कळून आयला. ही जमीन परत घेवपा खातीर सरकारान यत्न सुरू केल्यात. देखून जमीन परत घेवपाच्या प्रक्रियेक कांय वेळ लागतलो अशें कळटा. सकाळच्या खबरो बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी खूब अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.
बॉस प्रमोशन दे दो ना. ओके यू आर प्रमोटेड. ऐसे प्रमोशन मिलना इम्पॉसिबल है, पर पारुल यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन MBA से प्रमोशन मिलना बिल्कुल पॉसिबल है. लोकांनी आपली भास जाणून